नमस्कार. हेडोनच्या या आयच्या कार्यावळीत तुमचे सगळ्यांचे स्वागत. आज आमचे बरोबर आसात गोवा स्टेट कोऑपरेटिव्ह बँकेचे घडये सगळ्यात वादग्रस्त आता अध्यक्ष म्हणप काय माजी अध्यक्ष म्हणप ते म्हाकाय खबर ना. रामचंद्र मुळे आमचे बरोबर आज स्टुडिओ भितर. सर स्वागत तुमचे. म्हाका सांगात मेन गजाल सध्या चल्ला ती तुम्ही बँकेचे घट्टण केलें. घट्टण करपाचे प्रश्नच उपस्थित जायना, कारण ह्या बँकेचे कल्याण जावपाक लागून हांवें खुबश्यो गोश्टी केल्ल्यो आसात. आनी हेजें उदाहरण म्हणल्यार जर डेपोजीट जें आसा, लोन्स जे आसा, शेअर कॅपिटल आसा, हेजें हांवें ट्रेमेंडस प्रोग्रेस केल्लो आसा. हितून भरपूर वाड केल्ली आसा. हे तुका फिगर जाल्यार हांव सांगूंक शकता. पयलें म्हणल्यार जेन्ना 2005 हांवें जेन्ना चार्ज घेतलो त्या वेळार म्हाजे बँकेचें डेपोजीट आशिल्लें आसपास 400-450 कोटी. आयज म्हाजें डेपोजीट जें पावलें म्हणजे बँकेचें डेपोजीट जें पावलें आसा 1100 कोटींचेर. लोन्स पोर्टफोलिओ जो आसा हो 620 पावल्लो आसा, जवळ जवळ 300 कोटी आशिल्लो. शेअर कॅपिटल जें आसा तें 5 कोटी आशिल्लें तें आतां 22 कोटीचेर पावल्लें आसा. हेतून 22 कोटीचेर फक्त सरकाराचें भाग भांडवल जें आसा तें फक्त 34 लाख आसा. हेतून अशे प्रकारे म्हाजी जी NPA जो आशिल्लो त्या वेळार 37% आशिल्लो, पूण आयज तो NPA 6.34 आसा. नेट NPA जो आसा ते 3.24 आसा. हेजे वयल्यान दिसून येता की बँकेचें हांवें घट्टण केलें काय बरें केलें हें लोकांक सगळ्यांक खबर आसा. मागीर हो विशय आयलो कित्याक आतां अशें रामचंद्र मुळेन कितें केलें की आतां सद्याक असो विशय आयलो सामकें घट्टण केलें अशें. आतां कितें आसा, सगळे कडेन परिवर्तन जाल्लें आसा आनी आमच्या बँकेक परिवर्तन करपाचो हो प्रयत्न चल्लेलो आसा. आतां तो कशे प्रकारचे प्रयत्न परिवर्तन करपाक जाय आशिल्लें, कित्याक आमी जे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जे आसात आमकां एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटीव सोसायटी एक्ट जो आसा हितून जे 45 सेक्शन जे आसा तितून क्लियरली बरयल्लें आसा, आमी जर फेल जाले टू अनावंस द इलेक्शन इन टायम जाल्यार वी आर ऑल डिसक्वॉलिफायड. आतां ताका लागून आमी एप्रिलाच्या जवळ जवळ 17 तारखेक बोर्ड मिटिंगेक आमी रिजोल्युशन केलें आनी रिजोल्युशन करून त्या दिसा 19 ऑगस्टाक, आतां आमी आसा जुनाक, आनी 19 ऑगस्टाक आमी इलेक्शन फिक्स केल्लें आसा. त्याच बरोबर रिटर्निंग ऑफिसर जो आसा, जो आमच्या सेंट्रल रजिस्ट्राराचो एक एम्प्लॉई आशिल्लो दिल्लीचो, ताका आमी HP जेमिनी म्हणून ताका रिटर्निंग ऑफिसर अपॉयंट केल्लो आसा. आतां बँक जे आसा हें कित्याक डिक्लेअर केलें की इन 360 डेज म्हणजे 60 डेज इन एडवान्स आमकां इलेक्शन डिक्लेअर करपाक कायद्याच्या नुसार. तशेंच जनरल बॉडी जर आमी इन टायम घेना जाल्यारय आमकां सतेस आसा, म्हणजे डिसक्वॉलिफिकेशन आसा. तशें हांगाय बी आसा, इलेक्शन जर इन टायम जर आमी डिक्लेअर करिना जाल्यार आमकां डिसक्वॉलिफिकेशन आसा. म्हणून आमी हें इलेक्शन डिक्लेअर केलें. तें इलेक्शन थोड्यांक मान्य ना म्हणून हो सगळो बोवाळ गोंधळ निर्माण जाल्लो आसा. म्हाका एक गजाल सांगात, इलेक्शन मान्य नासप मागीर कितें? इलेक्शन मान्य ना मागीर कितें? इलेक्शन जावपा जाय म्हणून आमी खटपट केल्ली आसा. मान्य ना आतां कोणाक मान्य ना म्हणजे आतां जे पळय ज्या पद्दतीन जें चल्लां ती पद्दत जर पळयली सारकी जायत. आतां म्हाजेर नो कॉन्फिडन्स. म्हाका एक सांग, 1 म्हयन्यान कोण ऑगस्ट पर्यंत कोणाकच हांगसर मुखार रावपाक मेळना. फाल्यां नवीन अध्यक्ष काडलो जावं आनी कितें केलें जाल्यार पासून ऑगस्ट 19 तारखेन कोणाक रावपाकच मेळना, की आमचो टर्म जो आसा 6 सप्टेंबराक आमचो सोंपता. म्हणटकीर तेजे पयलू इलेक्शन घेवपाची गरज आसा आनी त्या प्रमाणे आमी हें सगळें केल्लें. तरी सुद्दां म्हाजे पळय नो कॉन्फिडन्स हाडलो आनी विश्वास ठराव ज्या पद्दतीन पास केला तेजी सगळी घटनाची सगळे माती केल्ली आसा. म्हाका सांगात, तुमी म्हणटात की 19 ऑगस्टाक इलेक्शन आशिल्लें. हय, ह्यो सगळी गजाली जातकीर आतां रामचंद्र मुळे तें इलेक्शन कॉन्टेस्ट करतलो काय पुरो जालें? म्हाका इलेक्शन कित्याक ज्या पद्दतीन आतां पळय चल्लां सहकार क्षेत्र, कित्याक म्हाजें सहकार क्षेत्रांत काम करपाची जी उमेद आशिल्ली आनी ती उमेदीन हांवें खुबशें काम केलें. हांवें हेंच न्ही तर बाकीच्या ज्यो एपेक्स बॉडी आसात तांकां सुद्दां वयर काडपाक खूब प्रयत्न केले, की जेची परिस्थिती खालावलेली आशिल्ली तांकां नवीन नवीन योजना करून ज्याचें कोणाक भाग भांडवल जाय तें सुद्दां आमी दिवन आमी तांकां एपेक्स जे आसा ते अर्बन बँक आसूं जावं मागीर तें फेडरेशन आसूं तांकां आमी मदत करून काम केलें. आतां तें काम करतकीर अशा प्रकारची जेन्ना हें मेळ्ळी की जें काम करून सुद्दां जर ताका सारकें मेळना, म्हाका दिसता की हांवें इलेक्शनाक न रावचें अशें म्हणून हांवें पयर प्रेसाक सुद्दां दिल्लें की हांव इलेक्शनाक उबो रावपाना म्हणून. तुमी रावचे नात? पूण आतां लोकांचें हें पळोवंक लागलें म्हाका की तुवें इलेक्शनाक उबो रावपाकच जाय म्हणून. कित्याक परत लोकांक जर सभासदांक जर जाय जाल्यार म्हाका रावचें पडटलें.
तरी सुद्धा माझा अजून विचार हांवें बदलू ना म्हणून माझो विचार रावतलो काय रावचो तें ना अजून हांव सांगूंक शकना कित्याक सांगूंक शकना जे सिच्युएशन जें आसा आतां सद्या सिच्युएशनाचे नुसार तें हांव ठरयतलो पूण म्हाका हांव सांगूंक सोदतां की सहकार क्षेत्र जें आसा ह्या सहकार क्षेत्रांत सुरवाती पासून जशें आमी काम करता येयल्या तशी करपाची जर म्हाका संदी मेळटली जाल्यार हांव रावतलो नाल्यार रावपाचो ना म्हणजे अजून पर्यंत रामचंद्र मुळेचें डिसिजन जाल्लें ना जाल्लें ना कितें रावपाचें काय ना रावपाचें ते केन्ना जातलें मागीर तें कित्या वेळान जातलें सादारण सर इलेक्शन डिक्लेअर जात आमी डिक्लेअर यू आर नॉट रेडी टू ओपन युअर कार्ड स्टील लास्ट मोमेंट लास्ट मोमेंट कितें जालां इलेक्शन डिक्लेअर आमी केलां पूण ताका जें हें आसा कितें चालना जी आसा ती मेळपाची आसा आमी सगळे पडचें केल्लें आसा पूण ज्या पद्दतीन दवे हें चल्लेलें आसा की एक वटेच्यान वॅकम निर्माण जायत गेल्लो आसा थंय प्रशासक येतलो काय इलेक्शन जातलें हें प्रश्नचिन्ह निर्माण जाल्लें आसा पूण तें पयलूनच हांव म्हाजें कार्ड कित्याक ओपन करूं म्हाका एक गजाल सांगात तुमी जेन्ना पयरचो जो अविश्वास प्रस्ताव जालो तुमी म्हणटात की तो बेकायदेशीर हय कित्याक कोर्टान म्हळें की तें कायदेशीर ना कोर्टान कायदेशीर अशें म्हणना कोर्टान म्हाजें पिटिशन भायर उडयलें बरोबर डिसमीस केलें हाजर मिटींग वॅलीड जालो ना मिटींग वॅलीड न्ही मिटिंगेचो प्रश्न नाशिल्लो आमी चॅलेंज केल्ली की जी नोटीस लोकल रजिस्टरान जी काडल्या ती नोटीस आनी जेन्ना इंटिमेशन येना फ्रॉम सेंट्रल रजिस्ट्रार तो पर्यंत ती काडपाची न्ही हें आमी चॅलेंज केलें आतां फाटले जेन्ना 2005 जेन्ना आमी नो कॉन्फिडन्स दिल्लो त्या वेळार सेंट्रल रजिस्ट्रा कडल्यान जो नो कॉन्फिडन्स जो आसा इट इज ऑलवेज एड्रेस टू द सेंट्रल रजिस्ट्रार नॉट टू द लोकल रजिस्ट्रार तो एड्रेस सेंट्रल रजिस्ट्रार आशिल्ल्या कारणान थंयच्यान इंटिमेशन येता जेचे कोणाचे अविश्वास आसा ताका आनी विरोधी हाका दोनूयांक कॉपी येता बरोबर ती कॉपी येता आनी लोकल मागीर रजिस्ट्रार आतां हायकोर्ट म्हणटा की स्टेट रजिस्ट्रार हॅज एक्टेड फुल्ली विदीन हिज पावर्स तुमी हाका चॅलेंज करतले आतां म्हाका चॅलेंज करपाक सुप्रीम कोर्टान ऑलरेडी अप्रोच ओके आनी म्हाजें तें पिटिशन आसतलें ताका ते ऑर्डरी चॅलेंज करपाक ते कायद्याकच उत्तर दिवपाचें आमी काय तितून कायद्याची तज्ञ न्ही जे कायद्यान कितें आसा तुमी सुप्रीम कोर्टाक अप्रोच जाल्यात हय अप्रोच जाल्या आनी म्हाका ती ऑर्डर आमी ऑर्डर मेळिल्ली आसा आनी चॅलेंज करपाची सगळें 8-0 हे फिगर त्या दिसाचें ह्या फिगराचेर आक्षेप आहा तुमकां आक्षेप म्हणल्यार कितें आसा जेन्ना 8 आनी 16 म्हाजे इलेक्टेड डायरेक्टर 16 आतां बायलॉज कितें सांगता इंट्रीम वॅकन्सी जी आसा शूड बी बाय कॉप्शन आतां इंट्रीम म्हणजे आनी दॅट पार्टिक्युलर एरिया आतां फाल्यां अर्बन सोसायटीचो डायरेक्टर जर फाल्यां रिजायन जालो तो आय कॅनॉट टेक सॅलरी अर्नर्स बरोबर आय शूड टेक ओन्ली अर्बन बरोबर आतां हांकां जशी रेग्युलर डायरेक्टर आसा तितलेच पावर हांकां सगळ्या पावर आसा आनी हेजो प्रत्यय म्हणल्यार जेन्ना फाटीं म्हाजे 2009 जेन्ना नो कॉन्फिडन्स येयल्लो त्या वेळार एक डायरेक्टर जो आशिल्लो तो अर्बनाचो डायरेक्टर आमी अर्बन कॉन्स्टिट्युशन घेतलेलो आनी वीच इज बाय कॉप्शन आनी ही वॉज अलावड बाय दॅट रिटर्निंग ऑफिसर की फॉर वोटींग म्हणटकीर थंय जर मान्य आशिल्लो जाल्यार हांगाय मान्य आसपाक जाय आतां 8 जेन्ना जाले 8 जातकीर की एका आनी हें केल्लें कायद्यान प्रावधान केल्लें आसा की बायलॉसांक की बाय सिंपल मेजॉरिटी ऑफ दी बोर्ड नो कॉन्फिडन्स शूड बी पास आतां सिंपल मेजॉरिटी म्हळ्यार कितले 16 पैकी 9 जावपाक तुमी 8 जाण वचत ना ते न्ही वचना म्हणजे कितें करपाचें आमी वचना हेजो अर्थ कित्याक आमी दाखोवपाक की त्या नोटिसीक आमी विरोध केल्लो जी नोटीस विरोधान काडल्या तितून आमी थंय वचप बरोबर नाशिल्लें म्हणटकीर तेणी जर 9 दाखयल्ले जाल्यार तो 5 सांगूंक शकता आशिल्लो आमची गरज नाशिल्ली थंय आमी एबसेंट रावले हेजो तर 8 आमी रावले एबसेंट आनी 8 एक गजाल मान्य करया की तुमचे लागींचे जे डायरेक्टर आशिल्ले जे इतली वर्सां तुमचे बरोबर आयिल्ले तातूंतली कांय जाण गेले सो तुमी तांकां खंय तरी दुखयले ना हांवें कांयच तांकां दुखोवना मागीर तांकां प्रेशरायज करून तांकां तेही तुमी सरकाराचेर घालतात त्यांनी ते प्रेशरायज करून व्हेल्या न्ही बोडे तांकां कितें करताले आमी तांकां कित्याक आतां म्हाजे पासून मना मागीर येयलें की हे फुडें इलेक्शनाक ज्यो आमच्यो कॉन्स्टिट्युन्सी आसा कित्याक आमचे कडेन कशी कॉन्स्टिट्युन्सी आहा VKSाचे 4 सीट बरोबर सॅलरी अर्नर्साचे 3 सीट अर्बनाचे 1 सीट आतां सॅलरी अर्नर जे आसात ह्या सोसायटीक जास्तीत जास्त गव्हर्मेंट लोक आसतात बरोबर आतां ह्या गव्हर्मेंटाचे जेन्ना आमी निवडून हाडटात त्या डायरेक्टरांक जर फाल्यां टॉर्चर जालें जाल्यार परिस्थिती गंभीर जाता आनी हेजो प्रत्यय म्हाका ह्या इलेक्शनाक येयलो म्हणून हांवें चिंतलां आतां जर फाल्यां म्हाजें पॅनल आसलें हांव आसलो जाल्यार पासून जो गव्हर्मेंटाचो एम्प्लॉई आसा ताका डायरेक्टर करप म्हणल्यार तुवें त्रासां पडप कित्याक तेजी परिस्थिती तुमी कितें अमेंड करपाक चित्तात अमेंड करपाक चित्तात करप ना म्हण डायरेक्टर म्हणजे अमेंड म्हणजे कितें जर सॅलरी अर्नर सोसायटी ज्यो आसा जेंची गव्हर्मेंटाची सॅलरी अर्नर सोसायटी आसा
तांकां बाबा सांगपाचें बाबा तुमचेर फाल्यां प्रेशर येतलो तुमी इलेक्शनाक कॉन्टेस्ट तुमकां न्ही आहे हय तुमकां न्ही कित्याक तुमचेर फाल्यां सकाळीं प्रेशर येतकीर तुमच्यांनी रावपा जायना कित्याक फाल्यां सकाळीं तुमकां त्रासदायक जातलें तेन्ना तुमी कोणा दुसऱ्या कोणा सपोर्ट करून दुसरो कोणी आमी हाडुया प्रायवेट जो आसा जो कोणा इलेक्शनाक नाही म्हणटाले तूं तुजोच मनीस हाडपा खातीर करता म्हणे ना ते आमकां कळ्ळें न्ही म्हाका हो प्रत्याक कितल्या वर्सांनी येयला पयलो आमचें इतलें येवनाशिल्लें अशें जायनाशिल्लें आतां म्हाजो जो पळय एक डायरेक्टर जो आसा नांव घेवन तेजें हो डायरेक्टर कितले वर्सां कितले फेस करून म्हाजे बरोबर आसतालो बरोबर पण हे फावटी ताका बरो सामको टॉर्चर जालो तो म्हणजे परिस्थिती डायरेक्टरांची चूक ना चूक सरकाराची सरकाराची अशी चूक म्हणना कोणें प्रेशरायज केलो म्हणून म्हाका खबर ना पूण प्रेशरायज जालो म्हाका एक सांगात बँकेची फायनान्शियल परिस्थिती तुम्ही म्हणटात की तुम्ही सुदारली हय म्हजे कडेन पळय नाबार्डाचो रिपोर्ट आसा हय नाबार्डाच्या रिपोर्टांतल्यान हांव वाक्य वाचून दाखयता तुम्ही म्हाका कितें तें सांगात ते म्हणतात की एज फार एज व्हॅल्यू ऑफ असेट्स इज कन्सर्न बँक हॅज फुली इरोडेड इट्स लॉस प्रोविजन्स स्टँडर्ड असेट प्रोविजन्स फ्री रिझर्व्स पेड अप कॅपिटल अँड डेपॉझिट्स टू द एक्सटेंट ऑफ 1.3%. हे कितें न्ही ताणें पळय तें दाखयलां हय 13 crores पळय ताणें पळय मायनस दाखयलां बरोबर आमचें नेटवर्थ हय आतां नेटवर्थ 13% कित्याक 13 crores कित्याक जालें की आमी सरकाराक 2000 म्हणजे आमी म्हणजे आमच्या पयलूचे जे चेअरमॅन आनी वायस चेअरमॅन ते 2005 जे आशिल्ले 3 हय तेणी सरकाराक कर्ज दिल्लें म्हणजे कदंबाक दिल्लें 30 कोटी रुपया त्या कदंबाचें कर्ज दिल्लें 9%. आमी लोकांक सर्वसामान्य मनशाक दिता 16%. आनी एका सरकार गॅरेंटर आशिल्लो कदंबान घेतलें म्हणून कांय ना सरकार गॅरेंटर आशिल्लो पण सरकारान तेन्ना कोणा सरकार आशिल्लें तेन्ना सरकार म्हाका दिसता BJPचेच आशिल्लें त्या वेळार जेन्ना पयशे दिले तेन्ना ताजे नंतर काँग्रेस गव्हर्मेंट येयलें तांकांय पर्स्यू केलें हेंकांय पर्स्यू केलें इवन हांवें सगळ्यां कडेन पर्स्यू केलें की अशें अशें जाल्लें आसा हे 46 कोटी जाल्ले कारणान आमचें नाबार्ड जें आसा आमची नेटवर्थ जें मायनस करून दाखयता आयकय पयलून जें आसा पयलून आमकां बॉन्ड्सां लागून त्रास जाताले आनी बॉन्ड्साचें आमी करून करून प्रोविजन करून बॉन्ड्सांतल्यान भायर सरले ते बरोबर येणी तेजेर आमचे हात घातलो की कदंबाचें जें लोन आसा तें NPA जाल्ले कारणान तुमचें हें नेटवर्थ हें जालें हांवें सरकारा कडेन मागलें हांवें सरकारा कडेन मागलें सरकाराक सांगलें पळय आमी खूब प्रयत्न केलो तांकां सांगपाचो बाबा हे सरकाराचे पयशे हे सरकार आयज ना फाल्यां दितलो म्हणून तर ते आयकपाक तयार ना कित्याक कशें आसतलें कारण RBIची गायडलायन्स क्लियर आसात न्ही तुमी जे येवपाचे आसा ते तुमची इन्कम म्हणून दाखोवपाक शकना म्हणजे RBIचे गायडलायन्स प्रमाणे ते आमकां आयकपाक तयार ना म्हणून सरकारान निदर्शनां हाडलें की तुमी आमकां जर 20 कोटी पासून जर दीत आमी तुरंत आमचे 7 कोटी प्लस जाता म्हणून आतां हे जर प्रायवेट पार्टी कडेन जर पयशे आशिल्ले आमी तांकां कितेंय करून ते काडटा आशिल्ले पूण सरकारान दिवपाक जाय सरकार आमचो माय बाप तुम्ही कितें सांगतात की तुमची फाटली 7 वर्सांची कारकिर्दी भितर अशें कांयच जालें ना जंय बँकेची फायनान्शियल परिस्थिती खालावली काय म्हाजे नाच म्हणून हे सगळें तुमी ते पयलींचेर घालतात एक जर अकाउंट जर आमचे कडेन केलो हो जर एक कदंबाचो अकाउंट जर आमचो रेग्युलर आशिल्लो जाल्यार आज हो प्रश्नच येनाशिल्लो दुसरी गजाल ह्या रिपोर्टा भितर आहा सरळ सांगतात ते दिस इज मोर सिरियस द ग्रॉस NPAs ऑफ द बँक एट ₹7770.6 lakh constituted 13.2% of its total loans and advances outstanding, which is much above tolerable limit of 5%. 5% म्हणल्यार कितें हे अडेज 13% 2.5% वाडले 2.5% वाडपाक एकूच अकाउंट पुरो जालें न्ही आमकां आमचो जो टोटल हो जो अकाउंट आसा 46 crores जेन्ना जाले तेन्ना आनी खंयच्या अकाउंटाची गरज आसा तुम्ही कदंबाचेरूच घालता सगळे काडून ते तोच अकाउंटाक आमचे NPA जाले न्ही बाकीचे अकाउंट हांवें सांगले माय नेट कदंबा जर सोडली म्हाजो 634 म्हणून सांगले न्ही म्हाजो NPA पण कदंबा जेन्ना धरतकीर ताका ते करतलेच न्ही ते पण कदंबाचे जर पयशे जर येयल्ले जाल्यार आमचे NPA अशी वाडपा नाशिल्ली पण एक गजाल आसा तुका हो जो रिपोर्ट आसा ह्या रिपोर्टा भितर कांय बारीक बारीक गजाली आसात म्हळ्यार सारकी KYC गायडलायन न्यू इयर कस्टमर गायडलायन आतां ते म्हणटात की त्यो गायडलायन तुमी फॉलो केला ना आमी त्यो सगळ्यो फॉलोअप केल्या आमकां हे जे आसा ह्यो बारीक गजाली अरे बारीक गजाली म्हणल्यार कितें हे आतां जें आसा स्टेट कोऑपरेटीव बँकांक हें हालींच इंट्रोड्यूस केलां आनी म्हाका दिसता आमी पयली बँक जेणे आमी स्टडी करून हें आमी ऑलरेडी इम्प्लिमेंटेशन केलां आनी तेणे आमकां एप्रिसिएट पासून एक कडेन केल्लें आसा की KYC नॉर्म्स गोवा स्टेटीन रोखडी स्टार्ट केली म्हणून 1 कोटीच्यान ते सारकें जालें ना म्हणटा म्हणून तेणी सांगलें की हें जें स्टार्टींग जालें आसा तुमी ट्रेनींग बी तांकां करपाक धाडून दिया स्टाफाक आमी कितें जालें ताका